तो पळय कितल्या बायलांक मारलो आसा तितल्यो बायलांक मला पयलीं हाड म्हणपालो आपल्या फुड्यान आनी आपल्या फुड्यान हाड आनी मागीर मला त्यो बायलो पावना म्हणून चेडवाकू हाड आपल्या फुड्यान दी म्हणपालो असो म्हणपालो तो बायलो पावना म्हणून चेडवा हाड तसो म्हणपालो कितल्यो बायलो आपल्या फुड्यान आहा तितल्यो बायलो आपल्या फुड्यान हाड म्हणपालो आनी चेडवा बी आल्या आपल्या फुड्यान हाडून दी म्हणपालो कितल्या बायला फुड्यान न्हिदता म्हणपालो तो असो म्हणपालो अशें तें बायलांक म्हणपाचें न्हिदता म्हणजे बायलांक म्हणपाचें अशें अशें दाग गमनीस मारतो दुकर तो मनीस हलकट मारतो फाजील बायलांक म्हणपाचें असल्या बायलांक हें करपाचें कितल्या बायलांक सोडयेक आसा येवन अशें म्हणप ना तें बायलांक आमच्या वाड्यार येवन अशें बायलांक तें म्हणप तेणी न्हिदता म्हणपाचें बायलांक तेणी चेडवा फुड्यान न्हिदता म्हणपाचें न्ही तें इंग्लिशान त्या अशें म्हणप ना न्ही कितल्या बायलांक न्हिदता फुड्यान तो बायलांक फुड्यान आनी आमच्या बायलां फुडें तो न्हिदो गेला हांगा आनी चेडवा फुडें बायलां पावना चेडवा आमच्या आमच्या चेडवा तेगेले भुरग्यांक तुज्या फुडें भुरग्यां फुडें दाखय तेगेल्या भुरग्यांक तो न्हिदलो यो आमच्या भुरग्यांक आमकां म्हणपाक ना आनी बायलांकूय म्हणपाक ना तेणी आनी ताका आमी हांगा येवंक दिवपा ना आतां तेका भयण आवय ना तो पळय दुसऱ्यांच्या गांवांन येवन बायलांक हाड म्हणटा चेडवांक हाड म्हणटा पळय तेजी भयण ना तेजी आवय ना तेंच्या फुड्यान न्हिदो न्ही तेका हांगासर हाडून न्हिदो गावचें ना म्हणून आसा आतां हे पोलिसांक आमी सांगता तुमी जा आनी पंचायतीक आतां कितें जाय जाल्यार तेंचेर म्हणून पावना तिगी बायलां पावना ताका आनी आमच्या बायलां जाय पडटा ताका तिगी बायलां आमच्या बायलां जाय पडटा ताका एक बाय मेल आतां आमच्या बायलां सोदून गेला खंय तो आनी चेडवा आमच्या सोदून गेलो तो आता गोठणार तेणी एक बिल्डिंग बांधून आमच्या बायलां एक बिल्डिंग बांधल्या तो एक चेडवा हाडून दवरला आनी थंय चेडवा हाडून दवरला आनी आतां ते लोक आतां आमगे भुरगे भोंवतले हेवटे तेवटेन आनी तो थंय खुर्च्यो घेवन बसोन सर्वे करपा दवरता हे कोण येता वयता ती पळोवपा लागोन आनी मागीर तो रोखडो रिपोर्ट मागीर आनी भुरगीं भोंवता आसतना कोणाकूय कितें जालें जाल्यार हे व्यंकटेशा धरपाचें चोरा ते धरपाचें व्यंकटेशा आनी तो येवन आपल्याला जमीन खंयची तें म्हणपाक शकता आनी एक म्हटल्यार तो दादले पळय कामाक वयता तेन्ना ताकासो एंट्री मारता तो तेज्या पयलीं कसो येयना म्हणजे दादले ना न्हू बायलां कितें करतली अशी तो हें करता म्हणजे बायलां वगी रावची ना तेका बायलां कशी वगी रावची ना बायलां तेका आतां मारतली म्हणजे मारतली आमी आतां तेका मारतात आतां येता तेणी पळय चेडवांक आनी बायलांक हाड सांगला न्हू तेका सारक्यो बायलांक चेडवा हांव दिता पळयतात तेका गिको तो चेडवा आनी बायलांक न्हिदोंक येता न्हू तेका आमी पळयता तो मनीस आलो न्हू बायलां फुडें न्हिदता आसलो तो हलकट न्हिदता बायलां फुड्यान आतां तेंच्यांनी सपोर्ट घेवंक जाय न्हू आमकां सपोर्ट दिवंक जाय न्हू आतां भायलो लोक येवन गांवांत धर असो हें करता न्हू आतां एसटी समाजाचो आसा पळय तो तेणी आमकां सपोर्ट दिवंक जाय न्हू तेजो फूल सपोर्ट जाय आमकां तेणी दाखोवंक जाय न्हू आपूण बाय खरेंच तुमच्या फाटसून आसा म्हणून म्हाजे नातूच जाले न्हू नातू हें खेळटाले म्हणटकीर हांव तांकां पळोवपा येयल्लें तांकां हें करूंक गेलें तुमी खेळत रावा म्हण सांगलें त्या बरोबर त्या भंयान येयले त्या बरोबर तेंगे हें काडलें आनी ते उडयले म्हाका ते म्हणो येना रे किरकेटी त्यो उडयल्यो काडून तेणी त्या बरोबर हांव गेलें थंय आनी तूं कित्याक हें करतलो काय म्हणून विचारलें ताका दादागिरी ते भुरग्याले खेळटालो कितलीं वर्सां जालीं आनी परदुरक्यान येवन तूं दादागिरी करता काय म्हणून विचारलें ताका आनी दादागिरी करून शिकयता काय म्हणून हय म्हणून म्हाजी काळी ती चाई काडून मारली तेणी तेज्या हातीन चाई आशिल्ली आनी चेडो कितें सांगूंक लागलो आपलो बापूय तो म्हणून हांवें म्हळें म्हाजो तुजो बापूय जाल्यार हो तो म्हणलें म्हागे चेडो परेश ताका सांगलें व्यंकटेश अनंत नायक आसा पळय तो सकाळी फुडें आपल्या मानायांक घेवन हांगा येयलो मांडार हांगा ग्रावंडार येयलो आनी आमी सगळ्यो बायलो एकठांय आसल्यो तेजो माना येयलो आनी आमच्या फुड्यांक उबो रावलो आनी तर म्हण आमी म्हणलें ताका तूं आमच्या फुड्यांक कित्याक उबो रावलो तेन्ना तो सांगपाक लागलो आमकां तुमी कोण सांगपाक तुमी आपल्या जमनी रावन तुमी वसा हांगसरली म्हणूंक लागले तेन्ना आमी ताका सांगलें तूं आमकां सांगपाक कोण हांगसर तेन्ना सांगलें आमी सगळीं जाण एकठांय रावली तेन्ना सुरेखान आमचे सुरेखा आहा पळय तेणी ते रोडाक हात घालपाक गेलो तेन्ना तो तेजो व्यंकटेश आहा तो ताका मागीर ओडून व्हरपाक लागलो हांगसरल्यान सांगात तो लेबर आसा न्हू तो लेबर आसा तो तेगेलो लेबर आसा तो आमच्या बायलांक मारपा येता मग तो लेबर तेगेलो कोण लागता हांगा
आमकां लेबर लागना न्हू तेगेलो तो बायलांचे कसो हात उखलता. दुसऱ्या काढून हांगासर दुसऱ्या मारपाक. तेगेलो लेबर आमच्या बायलांक मारपा येयलो आणि तो पळय घेवन येता पळय तेन्ना फूल पुलिसांचो फोर्स घेवन येता. तो फेस टू फेस केन्ना आमचे कडेन उलयना. ते सपोज ते गेली जमीन न्हू जाल्यार तेणी फेस टू फेस उलोवपा जाय न्ही. तो पुलिसांचो कित्याक आदार घेवन येता हांगा, कित्याक तेका आमी मारत म्हणून. तो बायलांक बी येता ही जमीन तेगेली न्हूच म्हणून तो हांगा पुलीस फोर्स घेवन येता. ना जाल्यार तो पुलीस घेवन फोर्स घेवन येवपा नाशिल्लो न्ही. एसटी समाजाचेर इतलो व्हडलो अत्याचार जाता तेजेर तुमी एसटी कमिशनाक लेटर करतली? हय करतलीच, करपाकूच जाय न्ही. आणि करपाकूच जाय. तुमचेर खूप अत्याचार जाला म्हणटकीर वुमन कमिशनाक कित्याक बायलांचेर अत्याचार जाल्लो आसा. तुमी वुमन कमिशनाक लेटर करतली? लेटर करतलीच. ओके. आणि तिनी बी आमकां फूल सपोर्ट दिवचोच पडटलो. त्या बायलांचे अत्याचार जालो म्हणसर तिंका दिवचोच पडटा न्ही खंय तरी. आनी नाजाल्यार सदांच येतलो आनी आपली जमीन म्हणटलो आनी बायलांक सदांच त्रास करतलो हांगा येवन. फाल्यां सकाळीं आमगेली बायलां खंय एकटी वयतली तेन्ना तिंका थंय आडयतलो. तो तिंचेर कितेंय करूंक शकता न्हू. ती कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? आमकां खबर आसा आमगे जमीन म्हणून. आनी हो यंगटेश येवन हांगसर दादागिरी चलयता. सबंद बायलां मारता, भुरग्यां मारता, सगळ्यां मारता तो. आमकां सामके केस आमचे पिकले. मग आमगे जमीन मजा काडटा न्हू तेजे कडेन. आणि हेच्या पयलीं बी फाटल्या वर्सा येयल्लो तो तेन्नाय तेणी लोकांक त्रास केले तेणी. हय पुलिसांक घेवन येयले. लोकांक दुखयले. हय दुखलेले. आतां तेजे परत चालू जाला. हय परत चालू जाला. तुमकां बी कितें दुखयलें तेणी? हय आमगे बायलां दुखलेली तेणी. सकाळी आयले आनी मागीर ते तिका दुखून घातले ते एक वेगळी गजाल. ते जालेत तेजे. मागीर तो परत येयलो. परत मागीर सांजचे सगळे आमी पंचायतीन आमकां म्हणपा लागले पुलीस स्टेशनार यो म्हणपा लागले ते. आमी सगळीं पुलीस स्टेशनार आमी पुलीस स्टेशनार येना. आमकां देवाजडा कडेन देवे म्हणून सांगलें तेंकां. मागीर देवाजडा कडेन गाडी परतिली तरी आसतना परत दुसरे गाडयेर म्हणपा लागले तुमकां PI नापयलो म्हणपा लागले. तरी आसा आमी गेलीत PI फुड्यान. PI म्हणपा लागले तुमचे मेथड पंचायतीन म्हणपा लागले. तरी मेळ्ळी काय तुमकां? PSI मेळ्ळी ती. हय ती म्हणपा लागली ते तुमचे पंचायतीन मेथड म्हणपा लागली. मागीर तशीच आमी घरा कडेन येयली. पंचायती गेली. पंचायती चल जाल्यार सरपंच ना. मागीर परत आमी घरा येवन दोना येतलो म्हणपा सरपंच. मागीर परत दोना गेली. मागीर दोना वचून सरपंचा मेळ्ळी. सरपंचा कडेन सगळें डिस्कस केलें आनी परत घरा येवत जाल्यार परत तो सांजचो काम करपा लागलो हांगा. काम करून नंतर मागीर ते भुरगे खेळपा लागले न्ही. भुरगे खेळटा आसतना भुरग्यांले खंय विकेटी काडून शेवटून मारले ताणें. व्यंकटेशान मारल्यो. नांव कितें तेजें फूल नांव? व्यंकटेश अनंत नायक. तेणें मागीर ते विकेटी शेवटून मारल्यो. मागीर भुरग्यांक म्हणपाक तुमी वयर चला तुमच्या आवय म्हणपा लागलो भरपूर सुबेज जाल्या म्हणपा लागलो खंय. आनी मागीर तरी मागीर परत सगळीं बायलां जमलीं ना. जमतरे मागीर ते बायलांनी ताका विचारलें एकठांय जातरे हो म्हणपा लागलो तुमचे जितके चेडूं पळय आसा न्हू ते आपल्या दिया म्हणपा लागलो खंय. असो म्हणपा लागलो. सो ही कंप्लेन दिल्या तुमी? हय ही कंप्लेन आयज दिली आमी तेजी. हय तो तसो सांगपा लागलो खंय. तर तुमी आशिल्ले हांगासर तुमी तेंची सून म्हणटकीर तुमी कितें केलें मागीर? हांवें तो तेका मार वयता म्हणून हांवें ते पारोय आशिल्लो न्हू तो तिका हात घातलो. हांवें तेका मारता काय म्हणून विसरलें. म्हणजे ते दादलेच सगळे तुमकां मारपाक? हय दादले सगळे. हांवें तो रेबल आशिल्लो न्हू तेगेलो तोवूय येयलो मारपाक. ताका सांगलें तूं येत जाल्यार तूं बडयता दवर आमी म्हटलें. मागीर तो म्हणपा लागलो दारागेर सांगपा लागलो आमकां. कितें म्हणलें? तो म्हणपा लागलो आपूण तुमकां सगळ्याक बडयतलो म्हणपा लागलो आमकां. हांवें मागीर सगळीं मागीर ती सगळीं उलोवपा लागली न्हू. सगळीं गेली ना जोडोन तेजेर मागीर तरी आसा. मागीर तो ताका आपोवपा लागलो परत यो म्हणून वचनाका म्हणून. तशें तेणी पुलिसांक आपयल्लें हांगासर? हय पुलिसां सुद्दां आपयलें तेणी. सो तो कितें म्हणटा पुलिसांचेर? पुलिसां तो सांगता न्हू आपल्याले सगळे आपल्याले हे म्हणून सगळें आपल्याले जाग्यार तो ती रावता अशें म्हणून सांगता न्हू तो पुलिसां. तशें तेणी तुमकां म्हणलें की पुलीस आपल्या बोल्सान आसा म्हणून ही गोश्ट? हय ती गोश्ट सांगलेली आपल्या बोल्सां सगळे पुलीस आपल्या बोल्सां म्हणून. आनी आयज तुमी तशीच आमी फोंडा पुलीस स्टेशनार तुमी कंप्लेन करपाक गेल्ली. सो आयज तुमकां पुलिसांनी कितें सांगलें? तुमी आशिल्ले? पुलिसांनी तुमकां कितें सांगलें आयज? पोलिसांनी आतां आमकां सांगल्या तुमी एक कंप्लेंट दिली. आमी कंप्लेंट बरोवन येयल्या सद्या. आनी ताका आतां सांगलां आमकां एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलां तेणी.
तेजेर आपूण एक्शन घेता, तुम्ही काय भिवू नाका म्हणून तेंच्यांनी आतां आमकां सांगला. तर हे आता बायलांचेर जो मॉलेस्टेशन जाला तेजेर तुम्ही पुलिसांनी एक्शन घेता म्हणून तुमकां एश्युरन्स दिला. फक्त एक कॉल करा म्हणून सांगला, आम्ही रोखडे येता म्हणून सांगला. तेका आतां जर अक्कल आसा नाल्यार तो हांगा वाड्यार येवन दाखोवन तेका मागीर तेजे आमी कितें करपाचें तें आमी पळयता. इतकी हिम्मत जर तेका आसा न्हू, आतां तेणी वाड्यार येवन दाखोवन हे तेणी पळय चेडवाक आनी बायलांक म्हटला न्हू, ती जर तेका अक्कल आसा जाल्यार तेणी आतां येवन दाखोवचें आमकां, मागीर तेका आमी कितें करपाचें तें पळयता. तर तुम्ही आता पळयलें की हांगासर बेतोड्या आशेवाडा म्हणटा थंय हांगा प्रॉपर्टीच्या मॅटरा खातीर हांगासर कितलो वाद जाल्लो आसा तो, आनी खंय तरी बायलांचेर तसोच एसटी समाजाचेर खूब मोठो अत्याचार जाल्लो आसा. जशें तेणी सांगलें की तांकां जो कावन्सिलर आसा फोंडा म्युनिसिपालिटीचो वेंकटेश नायक तेणी तांकां कोणाक दुखयली जावं कोणाक बायलांक वायट वायट उतरां दिलीं, तशीच तेंच्या तोंडान तुमी आयकलें तेणी कितें म्हणलें तें. तो हेजेर खंय तरी गोंयच्या सीएमान हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. तशेंच ट्रायबल मिनिस्टर आसा तेणी हेजेर खंय तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा. आनी जशें तिणी सांगलां आमकां की ती वुमन कमिशन तशेंच एसटी कमिशनाक ती हेजी कागाळ पावयतले. आनी खंय तरी हो मनीस जो सदांच तांकां आतां त्रास करपाक लागला ह्या प्रॉपर्टी मॅटरान, तर तितून खंय तरी सरकारान लक्ष घालून हे जाग्यार उडोवचें. आनी हेजे फुडें तेजी कितें अपडेट आसा ती आमी तुमचे मुखार घेवन येतले. जीपी न्यूजा खातीर प्रज्योत गांवकार बितोडेच्यान.